फाटले काही दिसांनी शेक ओनर्स यांचे शेक अलॉटमेंट रिगार्डींग काही इश्यूज चालू असले त्या इश्यू आयज खंय तरी एक सोल्युशन आयलें अशें दिसता. आयज शेक ओनर्स CM टुरिझम मिनिस्टर MLA मायकल लोबो दिलाला लोबो आणि एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल यांची एक मिटींग झाली. शेक ओनर्सांची अशी डिमांड असली की शेक अलॉटमेंट हे 90-10% डिवायड करपाक जाय. पण आयज मिटिंगेन अशें डिसायड जालां की शेक अलॉटमेंट ही 80-10 आणि 10% ह्या कॅटेगरीन डिवायड जातले. ज्या लोकांक 5 वर्साच्या वयर शेक चलोवपाचो एक्सपिरियन्स आसा हे लोक ह्या 80%च्या कॅटेगरीन येतले. 10% कॅटेगरी ही अनएम्प्लॉयड यूथ जे आसा तांकां वतले, म्हणजे ते न्यू कमर्स जे आसतले ते ह्या 10% वतले. आणि 1 ते 4 वर्सां खातीर जांकां शेक रन करपाचो एक्सपिरियन्स आसा ते लोक ह्या अदर उरलेल्या 10%आन वतले. देव बरें करूं तुका सर. एक फोटो गॉड ब्लेस यू सर. सर गॉड ब्लेस यू. कलर्स काढलाय सर एक मिनट मिटींग मुख्यमंत्र्याकडे मागयल्ली आशिल्ली. जे विशय तांचे कितें आशिल्ले ते डिस्कशनाक ते इश्यूज आसा तांचे भितर कितें आशिल्ले ते मॅक्झिमम जमताले आमकां सपोर्ट करपाक, ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक हेल्प करपाक. वी हॅव अ व्हेरी फ्रेंडली शेक पॉलिसी. इन स्पायट ऑफ दॅट दे हॅड सम कन्सर्न्स. दॅट कन्सर्न्स आतां मुख्यमंत्र्यान आज बसून ते क्लियर केल्ले आसा. वॉट एवर मॅक्झिमम पॉसिबल टू हेल्प देम दॅट इज बीन डन. वन गुड थिंग इज 10% फॉर अनएम्प्लॉयड youth has been kept so that new people get a chance in this business. And 90% भितर आमी आनी एक कॅटेगरी तयार केली, 1 to 4 years for people of 1 year and experience and above. 5 years and above will be considered in the balance category. So they are also satisfied. Balance their issues in terms of the आमी ते तांकां पिकेट फेन्सिंग बी सगळें कितें तांकां क्लॅरिटी जाय आशिल्ली ती दिल्या. सो वॉट एवर बेस्ट वी कॅन वी हॅव हेल्प. वी आर अवेटिंग नंबर्स फ्रॉम एनवायरमेंट. सिवरेजीचे आणि बाकीचे कन्सर्न दे हॅव टॉक टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर. एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडल्यान जे कंप्लाय करपाक आणि जे नंबर्स तांचे कडल्यान येतले दॅट वी वील एडॉप्ट इन आवर पॉलिसी अँड एन्श्युअर दॅट द पॉलिसी कम्स आउट एज सून एज पॉसिबल. फाटल्या कॅबिनेटाक जी पॉलिसी जाल्ली ती मुख्यमंत्र्याच्या ज्या आदेशा प्रमाणे वॉट एवर टेंजिबल चेंजीस विच हॅव बीन डिस्कस्ड वील बी इनकॉर्पोरेटेड अँड दॅट पॉलिसी जाता इतले बेगीन कॅबिनेटाक हाडून वी वील टेक इट आउट. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडल्यान निलेशाक आमी सांगलां की जाता इतले बेगीन आमकां दी नंबर्स. because the beach carrying capacity has to be done abiding by the high court orders. So ते आमकां जेन्ना मेळटले त्या नंबरा प्रमाणे अलॉटमेंटाचे करपाक दितले. ह्या फाटी प्लस पॉयंट तांकां एक दिला की जे ट्रेडिशनल फी आशिल्ले ताका सुद्दां मेळना ताका भंय आशिल्लो. हीज होल फॅमिली कॅन एप्लाय. एप्लिकेशन्स कॅन गो टू द नंबर ऑफ डायरेक्ट फॅमिली. पूण शेक अलॉटमेंट एकट्याक सो तांच्या भितर प्रोबेबिलिटी वाडटा विच वॉज नॉट देयर बिफोर. बट व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज द सबलेटिंग दे हॅव सेड दॅट दे वील बी विथ अस. They were ready to increase the fine from 25 lakhs to 50 lakhs also if subletting is there. Since we have defined 25 lakhs this year, it will remain as 25 lakhs in the subletting part. Sublet करपाक दिवचे ना. So these all things have been cleared. They have agreed. तांचे सिवरेज आणि बाकीचे कितें इश्यूज आसा आय थिंक दे आर टॉकिंग टू द एनवायरमेंट मिनिस्टर. आणि ते म्हाका एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान जे कशें येतले वील बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी अँड द पॉलिसी वील बी लेड आउट. कित्याक शेवटी फाल्यां हायकोर्टाचे आमकां अबायड करपाक जाय आनी आमचे मेन म्हणल्यार आमचे ट्रेडिशनल भावांचे पोट आसात ते सांबाळपाक जाय. कोर्ट म्हळ्यार इंटरवेन्शन जालो आनी फाल्यां आमी करूंक पावले ना जाल्यार तांकांय त्रास जावंक जायना कित्याक दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस. सो वी आर टेकिंग केअर टू सी a sustainable part which takes care of the beach, which takes care of the beach carrying, which takes care of the traditional shack operators, and everything will be incorporated in the policy. CRZ सुद्धा असली मिटींग आहे कितें जालें? CRZ इश्यू ताणें घेतले आणि म्हाका दिसता निलेश विल बी द बेटर पर्सन टू रिप्लाय टू यू ऑन द CRZ एंड एनवायरमेंट पार्ट. अजून खंयची मिटींग आसली म्हणजे टॅक्सीवाले सुद्धा आयले अशें त्यांची मिटींग कितें जालें ना म्हाका खबर ना. टॅक्सीवाल्यान म्हाका कांय आयडिया ना. आय एम नॉट इन द करूं म्हणटा जो आमचो एक मेन इश्यू आसलो जी कॅटेगरी आहा 90 and 10% आसली ती आतां डिवायड करून 10% आनी 80% केल्या. सो एक 10% जे फुल्ली न्यू कमरांक दिला जे कोण अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां एप्लाय करपाक. आनी दुसरी 10% आहा ती जे कोणाक 1 वर्स 3-4 वर्सां एक्सपिरियन्स आहा तांकां आनीक 5 years एन एबोव आहा तांकां 80%. सो आमी हे जे CMन डिसिजन घेतलां आनी ट्युरिजम मिनिस्टरान आमी हे ताका देव बरें करूं म्हणटा की एक कॅटेगरीक लागून आमी जायते चॉयस जाले झगडटाले. सो फायनली सगल्यांक जाय तशें जालां. आमकांच न्हू सगल्यांक. CM वांगडा अजून कितें डिस्कशन जालें तुमचें? CM कडेन डिस्कशन जालें, जायते डिस्कशन जालें.
आणि फायनली कन्क्लुजन सीएमान कन्क्लुजन घेतलें की 10 and 80% म्हणून CRZ सुद्धा असले CRZ किती CRZ आम्ही कितें आहलें CRZ एक नंबर ऑफ शॅक्स ते अजून डिसायड जालें ना. दुसरें सुवेजाचो इश्यू आहलो तोय अजून डिसायड जालो ना. सो तिसरें जी शेकां आमी घालता ती पयलीं आमी स्टील स्ट्रक्चराचेर घालताले आख्खी फूल न्हू बट अबावट 40% or 30% आमी यूज करताले स्टील कित्याक वुडाक लागून चड वूड यूज करपाक पडटा म्हणून. सो ते एलाव केला. केन्ना बरें आतां सिवेजाचे आनी बाकीचे डिस्कस करते कित्याक आतां फाल्यां सद्याक CRZ एका सुवेजाक लागून मिटींग आहा फाल्यां 3:30. सो फाल्यां ती अटेंड जालें म्हणटकीर कळटलें आमकां कितें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आणि चेतन गवस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.